आज एक सकाळी अशी बातमी आयली की बोरये गांवांत बायतोकाल बायपासा कडेन एक शूटआवट जालो म्हणून. हाज्या पयलीं आमकां आयकूंक येतालें की शूटआवट जे आशिल्ले कोस्टल बेल्टान फाटल्या दिसांनी खुबशे जाताले आनी आमी पेपरार वाचताले एक्स्टॉर्शन, शूटआवट्स, किडनॅपिंग जाताले म्हणून. पूण आतां फोंड्या सारक्या वाठारांत हिंटरलँडान हें पावपाक लागिल्लें आसा. सो आमकां अशें आतां दिसूंक येता की गँग्स ऑफ वसेपूर गोंय जावपाक लागला काय. आर वी मेकिंग इन ऑफ गँग्स ऑफ वसेपूर हो पयलो प्रश्न. सेकंड एक असो हातून मेसेज वता की सरकाराचो क्रिमिनलांक भंयूच ना. देर इज नो फियर ऑफ द गव्हर्मेंट, देर इज नो फियर ऑफ द लॉ अँड ऑर्डर. हातून एक स्पश्ट जाता की पुलिसांनी हॅव टू रॅम्प अप देअर बीट पुलिसींग म्हणा, पेट्रोलिंग म्हणा. आज पुलिसांचो भंय ना जाला, होम डिपार्टमेंटाचो भंय ना जाला क्रिमिनलांक. आनी एका वटेन जर पळयत जाल्यार कोस्टल बेल्टांतल्यान आतां एक गँग वॉर म्हणा, शूटआवट म्हणा, हे आतां हिंटरलँडान पावपाक लागिल्लें आसा. आनी हातून एक स्पश्ट जाता की देर इज नो फियर ऑफ द गव्हर्मेंट एट ऑल. आमच्या अध्यक्षांनी फाटल्या फावट जेन्ना विधानसभेन बाब विजय सरदेसायान असेंब्ली टायमार जेन्ना मॉन्सून सेशन जालें तेन्ना डिमांड्स उक्ताडार हाडिल्ले की लॉ अँड ऑर्डरीचेर काय सरकाराक कंट्रोल ना, सरकाराचो कंट्रोल गेल्लो आसा म्हणून. हो कंट्रोल हाडपाक गरज आसपा जाय दर 15 दिसांनी. आमचो सुजाव आसा सरकाराक की दर 15 दिसांनी सरकारान क्रायमाची रिव्ह्यू मिटींग घेवंक जाय. माननीय मुख्यमंत्री होम मंत्र्यान स्वता घेवंक जाय दर 15 दिसांनी. जाल्यारूच खंय ना खंय तरी पुलिसांकूय मातशें भंय पडटलो आनी बऱ्या तरेन पुलिसींग तरी स्टार्ट जातलें. ना जाल्यार हे जे आतां कंटिन्यू जाला, हे गांवां जे आतां हिंटरलँडांनी पावला, हे आतां मुखार गांवांनी अशें पावतले आनी अल्टिमेटली वी वील लँड अप एज गँग्स ऑफ वसेपूर.